नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। रस्त्यार न्ही पयलींच्या जाग्यारूच उबारात शिवाजी महाराजांचो पुतळो म्हणटा कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरा। वाठादेव रस्ते कुशीक साचल्यात कोयराच्यो राशी। रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक जाता त्रास। णव वरां उपरांत सत्तरीत लायटीची पुरवण जाली सुरळीत। राती पावसाक लागून लायटीच्या तारींचेर पडिल्लें झाड। आषाढी लागली पाविल्ल्यान वारकऱ्यां मदीं पातळा उमेदीचे ल्हार। विठ्ठलाचे भेटी खातीर लाखांनी वारकरी पावल्यात पंढरीक। केळबाय देवस्थान समितीन कळस कोण घसघसो पर्यटकां खातीर केला बंद। जाग्याचे धर्मीक महत्व इबाडचें न्ही म्हणून घेतला निर्णय। आनी वास्को पुलिशेन धरलो 1 किल गांजो। दुबावित रोहन सरोजाक केली अटक। आता खबरो विस्तारांत। कळंगुटे शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावेल्यान सुरू जाल्लें खोफुसांव अजूनय बंद जावपाचें नांव घेना। सरपंच जोसेफ सिकेरा आनी शिवप्रेमी हांचे मदलें गैर वाडत आसा। म्हजो शिवाजीच्या पुतळ्याक विरोध नाशिल्लोच। हो पुतळो रस्त्यार न्ही जाल्यार तो आसलो तसो पयलींच्या जाग्यार घालपाक जाय इतलेंच म्हजें म्हणणें। ज्या जाग्याचेर पुतळो आसा त्या जाग्याची कोर्टान केस सुरू आसा। पुतळो काडपा विशीं पंचायतीन घेतिल्ल्या थारावांत कसलोच बदल करूंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। कळंगुटे शांतिकाय राखप हें शिवप्रेमींचेर निंबून आसा, म्हजेर न्ही। तशेंच भाजप ह्या विशयाचेर ध्रुवीकरण करना अशें स्पश्टीकरण जोसेफान ह्या वेळार दिलें। शिवाजी स्टॅच्यू जो आसा भितर that has to be shifted to the original place where it was existing. I'm not against the statue. I'm against the place where it is. तो आसूं न्ही, म्हाका प्रॉब्लेम ना। ती आदी आशिल्लो न्हू रस्त्याच्या भायर तितूर घालपाचो। We didn't change the resolution. Who said that we have changed the resolution? As I told you earlier, one person can't change the resolution. I have given on my own. I have not given on behalf of the 11 members. I don't polarize. Whoever is saying, they are polarizing it. BJP never polarizes. हांव 35 वर्सां पंचायतीन आशिल्लो आनी आमी सदांच इंग्लिशीनूच कॉरेस्पॉन्डन्स केलो। तांकां आतां कोणाक समजलें की 35 वर्सांनी हांव इंग्लीश शिकोवंक जाय म्हणून इट इज लेफ्ट अप टू देम। चालू आसतना शिवाजी महाराज को घातलो ताणें for last 2 years into 2022 तरी पूण ते जाण आसतना केस चालू आहा म्हणून जाल्यार तुमी स्टॅच्यू कसो घातलो तुजो तिजोर? सी तुमी लोकांक फटयता, लोकांक बिडकावंक येयल्या। बिडकाय नाका लोकांक, लोकूय शाणो जाल्लो आसा आमची इंटरव्यू आयकोन। आय एम फर्म एंड आय एम अ पर्सन हू विल गो स्ट्रेट हेड ऑन, देर इज नो प्रॉब्लम। I don't have a backing of this one or that one or some other people. I am on my own. Thank you very much. दिवचल गुडचिरे रस्त्यार येवपी वाठादेव वयल्या रोलिंग मिल वाठारांत सध्या कोयराची समस्या गंभीर जाल्या। रस्त्या कुशीक सध्या व्हडा प्रमाणात कोयर साचला। फाटल्या 4-5 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून हो कोयर कुसून रस्त्याचेर घाणी पडल्यात। ह्या कोयराक लागून जळारांय वाडल्यात, देखून मलेरिया सारखी पावसाळी दुयेंसां पातळपाचो धोको आसा। तशी भिरांतूय लोक उक्तायतात। कारापूर पंचायत आणि दिवचल पालिका वाठाराची सीमा सोंपता थंयच कोयराची ही भयानक समस्या उप्रासल्या। मात ह्या प्रकाराकडेन कोणूच लक्ष दिना। गार्बेज पयल्यार आयज पावसान सगळी व्हांवून गटारांनी वता
तितूनसून हे गार्बेजीन आमी आतां हे रस्त्यान वयता, कामाक येता वयता, झाडीले फुट्टा पडटा आनी सेकंडली भुरगे इस्कॉलाक बीन वयता, भुरग्यांकूय वास आनी रोगराई भरपूर पसरूंक शकता. गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. आनी सेकंडली ह्या रस्त्याक जे गार्बेज उडयता तेजेर कॅमेरा लावन एक्शन घेवपाची गरजेचें आसा. कित्याक हेंच्यांनी आपल्या जे प्लॉट घेतल्या जावं आनी कितें केल्लें ते हेजेर 2 मीटर बाय 2 मीटर खड्डो मारप आनी ती गार्बेज हाडून कुसोवप आनी ती तेजें सारें करून तेणी झाडांक घालप ही गरजेचें आहा. ही प्लास्टीक सुद्दां आहा पळय तेका सुद्दां यूज करपाची गरजेची. हाजी गार्बेज सोंपोवन हे नाल्यान वचोन ती न्हंयन वयता, न्हंयन वचोन ते न्हंयचो जो आमी कोण नुस्तें खाता कोण आनी कितें करता तो सगळो परिणाम लोकांचेर जाता, तेज्या शरिराचेर जाता. हे वाठारार हेका लागून ही वाठादेव आनी म्युनिसिपालिटी ह्याच जंक्शनाच्या हेजेर पडटा. आनी ते पयलीं ते हॉल आसलो सकयल आमचो वाटा देवार, तेजे खंयसर उडयताले त्या ऑनरान एक्शन घेतकून ती फुडें ही गार्बेज हाडून उडयता. तेजेर आतां गव्हर्मेंटान मात तरी एक्शन घेवपाची गरजेची आहा. आमी 9 वरां उपरांत सत्तरींतल्या कांय वाठारांत एकदांची वीज पुरवण जाली. सोमारा फणसवाडी नावेली वाठारांत लायटीच्या वायरींचेर गुलमोहराचें झाड पडून वाळपय सबस्टेशनाचेर परिणाम निर्माण जाल्लो, म्हणून वाळपय लेगीत कांय वाठारांनी लायट नाशिल्ली. सोमारा रातची 10 वरां सावन मंगळारा सकाळीं 7 मेरेन वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यान लायटीचेर पडिल्लें झाड काडलें, उपरांत वीज सुरळीत जाली. आषाढी एकादशी निमतान श्री विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाक लाखांनी भक्तगण श्री क्षेत्र पंढरपुराक पावल्यात. वारकऱ्यांमदीं उमेदीचें वातावरण आसा. तांकां सगळ्यांक विठ्ठलाचो ध्यास लागला. पळयात वारकऱ्यांचो जोश. धार्मिक महत्व आशिल्ल्या दिवचल म्हालांतल्या लाडफे गांवांतलो फामाद कळसकोण घसघसो पर्यटना खातीर बंद केला. हो निर्णय श्री सातेरी केळबाय देवस्थान समितीन घेतला. घसघसाट कडेन वचपी सगळ्यो वाटो समितीन आडायल्यात. पावसान घसघसून व्हांवपी हो कळसकोण घसघसो पावसाळी पर्यटना खातीर फामाद आसा. वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक ह्या घसघसाचेर येवन पावसाळी पर्यटनाचो घोस्त काडटात. कांय पर्यटकांकडल्यान गैरप्रकार आनी वाठारांत घाण अस्वच्छताय करपाचे प्रकार घडटात. ह्या प्रकाराचेर आळो घालपाक लागून घसघसो बंद करपाचो निर्णय घेतला अशें समितीच्या वांगड्यांनी सांगलां. ही आमची देवाची पवित्र अशें हें ठिकाण. पावसाले हांगासर जितलो पावस त्या टायमार हांगासर हें धबधबो व्हांवता आनी त्या टायमार हांगासर लोक भरपूर येता. हांगासर ही आमचें पवित्र स्थान अशें की आमची जेन्ना स्थापना जाली त्या स्थापने वक्तार जे पयलींचे जे देवाच्यो मुर्त्यो आसल्यो त्यो मुर्त्यो आमी हांगा विसर्जीत केल्ले आहात ह्या धबधब्याच्या कोणीच्या उदकान. आनी वर्सान एकदां आमी हे धबधब्याचे जे तीर्थ आहा
ते तीर्थ आमी शिगम्याच्या टायमार 7व्या दिसा घरोघरी व्हरोन प्रत्येकाक ते न्हावण म्हणून दिता आणि अशे ह्या पवित्र जाग्यार आमी हे आता सध्या सगळ्याक हे बंद करून दवरलेले आहा तेन्ना कोणी हांगासर येवचे न्हू. हांगा लोक आयतारचे शेनवारचे आणि हॉलिडेचे हांगासर येतात आणि एक सगळ्याक हांगासर कचरो उडयता, न्हू जाल्ली सगळी हळशीक करतात आणि ते पवित्र हांगा स्थान आमचे आहा ते सगळे ना जाता. ताका लागून हांव सांगता की आमी हे पुरो बंदी केला आणि जर तशें कोणी येता जाल्यार आमी तेंचेर कारवाई करतले, पुलिशेक सांगतले आणि कारवाई करतले. तेन्ना कोणी हांगासर येवचे न्हू. सद्या पर्यटका खातीर खास बंद केल्लें आहा. रस्तो हेजो नवीनच जाल्लो आसा, ताका लागून ह्या रस्त्यान येरादारी खूब जातली. हेका लागून आमी पयलींच प्रिकॉशन आमचे घेतलेले आहा आणि ही वाट आमी बंद केल्ली आहा. ट्युरिस्ट ह्या रस्त्यान जास्त आता येतले, कित्याक पयलीं आमचो तांबडो रस्तो आसलो आणि ह्या वर्सा हो नवीन जाल्लो आहा. ताका लागून आमी ही प्रिकॉशन घेतलेले आहा. तर हेज्या फुडें पर्यटकांनी हांगा हे जाग्यार येवचे न्हू आणि आपली काळजी घेवची आणि हांगा घाण करूंक जायना शक्यतो, नाहीतर कायदेशीर आमी कारवाई करतात. नवे वाडे हांगा धाड घालून वास्को पुलिसांनी सुमार 1 लाख रुपयांच्या 1 किल गांजा सयत दुबावित रोहन सरोशाक अटक केली. वास्को घोळे वखदांची तस्करी जावपाची आसा हाची म्हायती पुलिसांक मेळटकीच सांपळो रचून तांणी ह्या दुबाविताक रंगी हात धरलो. ही कारवाय वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांच्या फुडारपणाखाला जाली. WSKFचो 7वो राज्यस्तरीय चॅम्पियनशीप पणजे डॉन बॉस्कोन जालो. काता आणि कुमिते अश्यो 2 सर्ती वयोगटाप्रमाणे आणि वजनाप्रमाणे जाल्यो. डॉन बॉस्को ओर्टरीचे ब्रदर्स जेम्स आणि गोयचे नामांकीत आर्किटेक्ट ब्रेन्स हांचे हस्तुकीत चॅम्पियनशिपाचो इनामां वांटप सुवाळो जालो. WSKFचो मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भोबे आणि हेर प्रशिक्षकांनी बरें मार्गदर्शन केल्ल्यान भुरग्यांनी तशेंच पालकांनी तांचे उपकार आटयले. ओपन कॅटेगरीन फर्स्ट प्लेस जिंकला. काटा डान्स फर्स्ट प्लेस आणि सिल्वर सेकंड प्लेस कुमिते कॅटेगरी. हांव गेले 7-8 वर्सांसून कराटे करता आणि म्हाका कराटे खूब आवडटा आणि हे म्हाका खूब एक प्रोत्साहन आणि हांव फुडें कराटे कंटिन्यू करता. थँक्यू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायिल्ल्या स्किल इंडिया उपक्रमा वरवीं गोंयांत मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप उपक्रम सरकारान चालीक लायला. गोंयच्या तरणाट्यांक प्रशिक्षीत करून तांकां रोजगार मेळोवन दिवपाच्या हेतान ह्या उपक्रमा वरवीं काम जाता. मंगळारा पणजे कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या भोउद्देशीक सभाघरांत पर्यटन मळावेले मुखेल जाळवणदार आशिल्ल्या हॉटेलाच्या प्रतिनिधींक प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ जाली. पहिल्या पावण्यार पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी तशेंच उद्देगीक मळार सुमार 5,000 प्रशिक्षीत करून तांकां रोजगार दिवपाची मोख ह्या उपक्रमा वरवीं सरकारान दवरल्या. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया. सो बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द पीपल. सो इसी के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज़ टेकन द क्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव एंड ऑनरेबल CM हैज़ इनिशिएटेड CM apprenticeship program in Goa government. So Honorable CM has given the clarion call for all the government department and entrepreneurs, especially tourism department. We know that tourism is a lifeline of Goan economy. Almost 34%
employment generates from the Goan tourism department, tourism and hospitality industry. And CM has given, Honorable CM has given, target for 5,000 for the government department, another 5,000 from the industry in the private participation. So based on that, today tourism department has called a meeting with all the 100 rooms and above total people to begin with, and we are going to explain them what is the objective behind CM apprenticeship program in the government of Goa, and we are going to explain what is the expected from them and what we need to achieve within a short span of time. Because it is for youth only, and we have given the different various categories, 10th class and 12th class and degree, diploma, all these people. So it is basic objective is to create the employability opportunity for youth of Goa. So similarly, 15 years is the mandatory residing in the Goa. मडगाव नगरपालिकेन आपत्कालीन वेळार परिस्थिती हाताळपा खातीर खासा आपत्कालीन व्यवस्थापन पंगड चालीक लायला. ह्या सेवेचें उक्तावण मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी मंगळार जालें. सकाळी 6 ते राती 10 वरां मेरेन हो पंगड कार्यरत आसतलो अशी माहिती ह्या वेळार नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी दिली. एमर्जन्सी सेवा ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल. एमर्जन्सी सेवा म्हळ्यार आपातकालीन सेवा. पावस आनी 2-4 दिसांनी सुरू जावपाचो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक 12 लेबर हांगा एंगेज केल्ले कडेन आसा. 2 ड्रायव्हर आनी 2 सुपरवायझर प्लस ही सुमो सगळे इक्विपमेंट स्पारय जावं पिकास जावं फावडे जावं आनी 2 नवी मशिनां ट्रिकटी हें इतल्याच खातीर दवरलां कारण एमर्जन्सी पावस खंयी पडलो आनी पावस पडटकीर खंय तरी उदक भरलें वता आनी त्या खंयच्या टायमार आमकां मनीस मेळूंक शकना. म्हणून सकाळी 6 वरां ते दनपारां 2 पर्यंत आनी दनपार 1 बॅच, ताचे बरोबर 1 ड्रायव्हर, सुपरवायझर आनी 6 लेबर आसतले. तशेंच 2 ते रातचे 10 पर्यंत 6 लेबर, 1 सुपरवायझर, 1 ड्रायव्हर तांकां ऑफिशियली सगळ्यांक ऑर्डर दिल्ले कडेन आसा. आनी आपातकालीन सेवा आनी एमर्जन्सी सर्वीस म्हाका दिसता हो कॉन्सेप्ट म्हणजे तकलेक आयलो आनी हांवें सरा कडेन डिस्कशन केलें. सरान म्हणलें बेस्ट तातूंत कर आनी सरांच्या सहकार्यान आमी ते लेबर सगळे घेतले डीएमएकले अप्रुवल घेवन आनी आज ती सेवा आयच्यान खरी म्हळ्यार आयच्यान आमी कमेंस केल्या. सकाळी 6 वरांचेर ते आयिल्ले सुपरवायझर ड्रायव्हर आशिल्ले आनी आतां ती सराचे हस्ते आमी ही सेवा मडगांवचे सगळे आमचे मडगांव म्युनिसिपल ज्युडिशरी अंडर जितले जे आमचे एरिया आसा तांचे अंडर हांव इतकेच रिक्वेस्ट करता की आमी दोन्ही सुपरवायझरचे नंबर आमी तुमकां आतां दितात. तांकां विनाकारण कितेंय सतावचें न्ही. ऑलरेडी आयला, चालू जाला आनी 1-2 दिसां भितर मोठ्यान नेटान येवपाक शकता अशें म्हायती ह्या खातें आमकां IMD सांगता. आनी ताका लागून दामो म्हणपाक लागलो की एक दीस आमी एक अरेंजमेंट कितें करता सुमो आनी लेबर. म्हणजे अत्यंत गरजेचें जे कलेक्टराच्या ऑफिसान कंट्रोल रूम आसता which functions 24/7. रातचे सुद्दां कलेक्टरेटाचो रूम ओपन आसता. पूण तांकां पुरक कशें म्हणजे कलेक्टरेटाचो रूम आसा तो फूल सालसेट पळयता तालुका. पूण ताका पुरक असो जाय आशिल्लो म्हणजे मडगांवचे पुरतो रिस्ट्रिक्टेड, मडगांव शहराचे पुरतो रिस्ट्रिक्टेड आसत जाल्यार ते मडगांव नगरपालिकेन चालू करप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. पयल्याच खेपेक हो स्टेप मडगांव नगरपालिकेन घेतला म्हणून हांव मडगांव नगरपालिकेचे अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान ताचे सगळे वांगडी कावन्सिलर तांचें अभिनंदन करता की एक बरें काम ह्या दिसांनी जे गरजेचें आसता तें ताणें स्टार्ट केल्लें आसा. ताजो फायदो इमर्जन्सी पळय जेन्ना जाता आतां ताणें सांगलां की सकाळचे 6 ते दनपारचे 2, सांजचे 2 ते रातचे 10. ताका म्हणलें कितें जो रातचो 10 पर्यंत आसतलो ताजे नंबर अवेलेबल करून दवरपाक जाय. समज 12 वरांनी कितें रातचे प्रॉब्लेम जालें जाल्यार त्या सुपरवायझराक फोन मारलो जाल्यार ताणें इमिडिएटली वचून जाग्यार घालपाक जाय. कारण एक फावटी कितें जाता कळना उदक रातचें भरता आमी न्हिदले आसता आनी उदक रातचें भरून कितें जालें जाल्यार तें कोणूच ना अशें जावपाक जायना. त्या खातीर तांकां एक अलर्ट दवरपाचो जो रातचे ड्युटीचेर आसता 10 वरां पर्यंत ताणें मातशें अलर्ट रावपाक. काणकावेल्ला पंचायतीचेर आरती च्यारी हिची सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाली. आदली सरपंच दिपाली बिचोलकार हिचेर 9 पंच वांगड्यां भितरल्या 5 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. हो थाराव मंजूर केले उपरांत घेतिल्ल्या वेंचणुकेंत मंगळारा आरती च्यारी हिची निवड जाली. पंचायतीची सगळीं कामां बेगोबेग पुराय करपाचें आश्वासन ह्या वेळार च्यारी हिणें दिलें. सहकारी
अधिकारी ex-ZP member ex-सरपंच आताचे पण मागीर दिगंबर कलाकुरकर आणि अशोक कांडेकर जे वेगळे पंच मेंबर आणि मोहन दाभाडे त्यांचे ex-सरपंच आणि आता अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो फेब्रुवारी 2018 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण गोंयच्यो खणी बंद उडयल्ल्यो. तातूंत दिवचलची सेसा मायनिंग कंपनीचोय आस्पाव आशिल्लो. मात मे 2022 वर्सा कंपनी खण संचालनालया वतीन आयिल्ल्या नोटिसा प्रमाण दिवचल आशिल्ली सेसा कंपनीची खण रिती करपाक सांगिल्ल्यान कामगारांक लेगीत काडून उडोवचें पडलें अशी माहिती वेदांताच्या अधिकाऱ्यान दिली. पळयात ताचें म्हणणें. Honorable Supreme Court of India, by its order dated 7th February 2018, directed all the mining leaseholder in Goa who had been granted second renewal to stop their mining operations with effective from 16th March 2018 till the fresh mining leases are granted and till fresh environment clearances are granted. In compliance to this order, all the mining operations in Goa stopped from 16th March 2018 onwards, including that at Bicholim iron ore mine, which was then operated by Sesa Mining Corporation Limited. Since March 2018, Sesa Mining Corporation Limited had kept all its workmen and continued to pay appropriate emoluments despite having no opportunity to do mining. In May 2022, company received notice from Director of Mines and Geology, Government of Goa, directing the company to vacate the mining lease premises within a 1 month time, that is by 6 June 2022. With no options left in hand, this prompts Sesa Mining Corporation Limited to seek permission for retrenchment after holding on to all its workforce over a period of 4 years. It is very important to note that Vedanta Limited, a preferred bidder for Bicholim mineral block, despite having no obligations to redeploy SMCL workmen, had warmly welcomed all SMCL workmen to join Vedanta Limited and work productively to ensure the restart of mining operations in Goa. It has been informed choice of 208 workmen after the expiry of 7 days time not to avail the opportunity to join Vedanta Limited, unlike 93 who chose to join Vedanta Limited after acceptance of all the terms and conditions of employment of Vedanta Limited. मंगळारा काकोडा कुडचणे हांगा एक हिट अँड रनाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भर वेगान येवपी मारुती 800 गाडयेन एका चारचाकीत नेटान धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. ह्या घडणुकेन कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. दुचाकी चलोवप्यान रस्त्या वयल्यान उडकी मारून आपलो जीव वाटायलो, मात दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जावंक ना. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. खासगी बशींतल्यान गोंया सावन कर्नाटकांत व्हरपी गोंय बनावटीचो सोरो मंगळारा अनमोड अबकारी खात्यान जप्त केलो. ह्या प्रकरणात कर्नाटकाचो बस चलोवपी कृष्णा परशुराम हाका अटक केला. 14,39,600 रुपयांचो सोरो जप्त केला. मंगळारा वास्को पुलिसांनी ड्रग्साच्या धोक्याची जागृताय करपा खातीर वास्को येरादारी सेलाच्या जोड पालवान सायकल आनी जीप रॅली आयोजीत केल्ली. ड्रग्स हे भलायकेक हानिकारक थारता.
आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स दुरुपयोग दिसाच्या नदरेंतल्यान लोकां मदीं जागृताय करपाच्या हेतान ही रॅली काडली. ही रॅली वास्को पुलीस स्टेशना कडल्यान सुरवात जाल्ली. थंयच्यान मंगोर हिल, वरुणापुरी आनी जुवारी नगरांतल्यान बिर्ला जंक्शना कडेन गेली. केपें म्हालांतल्या मानगळ वाठारांतली सरकारी मुळावी शाळा हेर शाळें खातीर आदर्श थारल्या. शाळेंतलो शिक्षक रामदास वागणकरान शिक्षणा वांगडाच विद्यार्थ्यांक बरे संस्कार दिल्यात. ताच्या वांगडा शिक्षकान शाळेंत वेगवेगळे धान्य वापरून वेगवेगळी कलाकृती तशेंच गोंयचो इतिहास आशिल्ली देवळांची म्हायती वण्टीचेर लायिल्ली पळोवपाक मेळटा. कामचुकारपणां करपी शिक्षकां खातीर ही एक देख घेवपा सारकी गजाल आसा. हांव आयज आयिल्लो आसा एक सरकारी जी प्राथमीक शाळा आसा मानगाळची थंय. पूण जेन्ना हांवें शाळेंत केलो तेन्ना म्हाका पळोवपाक मेळ्ळी शाळेची जी सिस्टमॅटीक जी शिकपाची पद्दत आसा, शिक्षणाची पद्दत आसा, ही म्हाका हांगा पळोवपाक मेळ्ळी. तुमी पळोवंक शकतात हे पळय, हे जे क्राफ्टिंग आसा, तशेंच हे जनावरां बद्दल इन्फॉर्मेशन आसा, शेवण्यां बद्दल इन्फॉर्मेशन आसा, तशेंच तुमी हांगा पळोवंक शकतात की जी देवळांची या कसले पदार्थ आसा, गोंयचे पदार्थ तेंची बद्दल इन्फॉर्मेशन आसूं, या जे आमचे लिडर आसूं, आमचे गोंयचे फ्रीडम फायटर आसूं तेंची, आनी मेन म्हणल्यार जो आमचो फोकस वयता तो म्हणल्यार ही पळयात हातीन केल्ली, मल्लां पासून केल्ली लायब्ररी, आनी ह्या भितर जी भुरग्यांक शिकपा खातीर जी बुकां लागतात ती दवरलेली आसा. एक मिनी लायब्ररी अशी केल्ली आसा. आनी हांगा जो टीचर आसा, एकूच टीचर आसा, 25 भुरगीं आसा शाळेक, रामदास नांव जावन आसा त्या टिचराचें. तेंची ही सगळी जी आयडिया आसा ती तेंचें म्हणणें आसा की भुरग्यांक खंय तरी हे शाळेक भोंवता खंय तरी नॉलेज वाडपाक जाय म्हणून ही सगळी जी पोस्टर्स आसात, तशीच वेगवेगळी चित्रां आसा, क्राफ्टिंग आसा, ते तेंकां हांगा लायिल्ले जाता आनी तेंकां शिकयल्लें जाता. आनी तेणी जी केल्ली जी क्राफ्टिंग आसा, जी तयार केल्ली जी घरां जावन नाल्यार आनी कितें वेस्टा पासून तयार केल्ली जी वस्तू आहा त्यो हांगा दवरता, कारण तेंकांय बीन एक खंय तरी मोटिवेशन मेळपाक जाय. भुरगीं ज्या जाग्यार बसतात ते जाग्यारच अशे जे आमी बुकांनी बरयल्लें आसा तशें हांगा डिस्प्ले केल्लें आसा. तशीच मेन म्हणल्यार जे आमचे हांगा गोंयची जी देवळां आसात तेंची इन्फॉर्मेशन हांगा लायिल्ली आसात, पळोवंक शकतात. आनी तशीच कड्डणां पासून केल्ली वस्तूय हांगा लायिल्ले आसात. आनी ही एक जी शिकोवपाची पद्दत आसा, आमी पळयतात की सांग्यार आनी केप्यां चडशीं स्कुलां आमी पळयलें की भायर शिकयतात भुरग्यांक, तशेंच स्कुलांनी बांक ना, भुरगीं कमी आसा. पूण हे शाळेक 3 वर्सां जालो रामदास जो टीचर आसा शिकयता, आनी ही सगळी पद्दत तेंची जी शिकोवपाची आसा ती एकदम दुसऱ्या शाळांक खंय तरी मोटिवेट करतली अशें आमकां दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.